एकेकाळार साश्ट तालुक्याची मुखेल न्हंय आशिल्ल्या साळ न्हंयेकडेन आता साप्प दुर्लक्ष केल्ल्याचे स्पष्ट चित्र दिसून येता। साळ न्हंयेत प्रदूषणाची पातळी बऱ्याच प्रमाणात वाढिल्ली आसा। हाचे मूळ कारण हालींच केल्ल्या एका अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयला। ह्या न्हंयेत खंय वट्ट 35 सुवातींतल्यान घाणयारे उदक सोडटात। अशा रितीन चलपी बेकायदेशीरपणाचेर कोणूच कारवाय कित्याक करिनात? साश्टीतल्या ह्या मुखेल न्हंयच्या विशयाकडेन प्रशासनान आडनदर कित्याक केल्या? खारेबांद ते मोबर हो सुमार 22 किलोमीटराचो स्ट्रेच सगळ्यांत चड प्रदूषित असो दावो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान केल्लो आसा। ते भायर उच्च न्यायालयान साळ न्हंयच्या उदकाचेर प्रक्रिया करपाचे निर्देश दिवन लेगीत दुर्लक्ष कित्याक? पहिली वर साळ पळय म्हणटा ही सालसेट तालुक्यांतली एक सामकी प्रमुख नदी। ताचो उगम जो पळय नुव्या वेर्ण्या सायडींतल्यान तो कडल्यान सुरू जाता तो सारको हांगसर आमगेले खारेबांदाक येवन पावता आणि मुखार ती बेतलान वचून आमच्या अरेबियन सियाक मेळटा। तूं जर ते तेन्ना काळमणा जावं मोबरार ह्या सायडीन जर तूं बोटीन वचत जाल्यार तुका ही परिस्थिती कितें साल रिवर म्हणटा ती थंय तुका चड बरी कळटली। इतली लास्ट जितली पळय सरकारां आयली आनी कोणेच ह्या रिवर सालीचो कितें प्रॉब्लेम आसा हाजेर विचार केलो ना। प्रत्येकान कोणी आयले टेंडर काढले साल रिवर लीक करूया म्हटलें अजून पर्यंत लीक जावना। थंय घाण आसा आसा तशी आसा। म्हाजी सरकाराक विनंती आसा की तांणी सगळ्यांक जेंचे कडेन वॉटर कनेक्शन आसा तांकां कंपल्सरी स्वेज कनेक्शन दिवपाचें। पयशे तुमी मागीर तातूंतले पार्ट पेमेंट बिलांतल्यान तुमी रिकवर करा। आनी दुसरी गजाल हे प्लास्टीक आनी जे पळय थर्मोकोल हांगसर जे कितें पळय यूज जाता ताजेर टोटल बंदी कशी हाडटले आमी, ताचो यूज कसो कंट्रोल करतलो हाजेर विचार करून शक्यतो सगळीं पावलां मुखार घेवची पडटली। आज ही पडे रिवर साल आहा ती इतली पोल्यूट जाल्या आनी जायती रिजन आहा। एक रिजन म्हण जाल्यार आज आमगेले कन्स्ट्रक्शन येयलो आहा, अनएबेटेड कन्स्ट्रक्शन येयलो आहा हिंगा लायसन्सा पोकून मडगांवां फातोर्डा आनी हिंगा जी स्वेज आहा ती ट्रीट करपाक तेंकोडे मॅनेजमेंट ना सारखे। आनी ही जी स्वेज रॉ स्वेज आहा ती डायरेक्ट आमगेली रिवर साल आहा तितून ते सोटाय आनी आज पासून सरकार ते कांय कोना म्हणजे ही रिवर ते स्वेज हिंग सोटाय ती। इन 2018 पुना बेस्ड कंपनीक तुम्ही कितुले क्रोर्स म्हूण पुना बेस्ड कंपनीक तुम्ही कन्सल्टन्सीक रिपोर्ट तयार केलो आहा आनीक तुमकां हायकोर्टान सांगलो विथइन 6 मंथ रिवर साल म्हणजे एटलिस्ट नांव आसा तितली तरी तुम्ही क्लीन कोच म्हूण। आज पासून म्हणजे तुम्ही कांय केलें ना हे रिपोर्टाचेर तुमकां योला एप्लिकेबल फॉर कंटेंट ऑफ कोर्ट बोगून पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड। सो हांव हायकोर्टाकूय मागोता म्हणजे तुमी हेजेर कॉग्नायझन्स घेवचें। आमगेले भुरगेपणांत जे नांवां मेळटाले आमी नुस्तें खाताले काटाडीकन, आज आमगेलो लोक जे आमगे मसल्स जावं दुसरे कालवां ऑयस्टर्स शेलफिश मेळटा हिंगा, तिसऱ्यो मेळटाल्यो आज हिंगा कांय मेळना आनी मेळ जाल्यार ह्यो पोल्युटेड आहाय त्यो हांव तुमी सारकें कोच म्हूण सरकाराक मागोता। गौरांग प्रभू मळकणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।